अशें ह्या विनायक धारवाडकराक लागून गोवा डेरीचे नांव बदनाम जाल्लें आसा। बिचारे चेअरमॅन, गोवा डेरीचे संचालक मंडळ, एमडी हांचे असल्या अधिकाऱ्यांक लागून नांव पेड्ड्यार जाल्लें आसा। हांव मागता तांच्या कडेन की एसीबी कडेन मागता तांणी जें कितें कायद्यान कितें करपाचें आसा तें अशें ह्या अधिकाऱ्याचेर कायद्यान कारवाई कितें आहा ती करची। हांवूय हे जो विशय आसा हो संचालक मंडळाच्या फुडें दवरतलो आनी जें कितें कायद्यान तेका शिक्षा घडोवपाची आहा ती कायद्यान जी तरतूद आहा त्या प्रमाणे आमी तेका शिक्षा करतले। रेड हँडेड धरले काय? हय, रेड हँडेड धरला तेका। पैसे घेताना? पैसे घेताना। कितें म्हण आसलो कामाक तो एसिस्टंट मॅनेजर इंजिनियर आनी इनचार्ज नॅशनल प्रोजेक्ट ऑन डेरी डेव्हलपमेंट म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर प्रोजेक्टाचो इनचार्ज आसलो। कितले आसता तेका बजेट कितले आसता? जवळ जवळ अंदू आमकां 8 कोटी रुपया सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे येयल्ले आनी त्याच्या अंडर वेगवेगळ्यो मशिनरी परचेज करपाच्यो आसता। त्यो त्या संदर्भान टेंडर जाल्ले आमचे परचेज ऑर्डरूय काडलेली आमी त्या प्रमाणे हांवें म्हज्या परचेज ऑफिसरान सगळ्यो सयो मारून दिल्ल्यो। सॅलरी सामकी कमी आयिल्ली का कोणाक? तो जेन्ना एसिस्टंट मॅनेजर म्हणटा ताजी सॅलरी 80,000 सुमार आसतली सॅलरी, 70 ते 80,000। सो आयज टेंडर दिले ताणीच कितें कंप्लेन बीन कितें? हय, जो एक म्हापशाचो आमचो टेंडर आहा ताका इलेक्ट्रिकल वर्क दिल्ले आमी, ट्रान्सफॉर्मर आनी कितें वेगवेगळे इलेक्ट्रिकल काम, तांणी ताजेर कंप्लेन दिल्ली बाबा अशें मागता आपल्या कडेन आनी आपल्या कडेन आनी कोणूच मागना, तोच मागता। एमडी किंवा चेअरमॅन, संचालक मंडळ अशें कोणीच पयशे आपल्या कडेन मागले ना, पूण तोच एकटोच मागता। त्या शिवाय आपूण फुडें काम करपाक दिवचो ना अशें ताणें आतांच म्हाका सांगलें। आतांच जेन्ना म्हाका तो मेळ्ळो सकयल तेन्ना हांवें तांकां विचारलें तेन्ना अशें खरेंच ही गोश्ट म्हणून सांगलें ताणें। कितलो डिमांड बीन केल्लो आयडिया आसा तुमकां? ना, ताणें ती म्हाका कांय डिटेल खबर ना, पूण ताका पयशे घेतना त्या मनशा कडल्यान ताका धरलो। हेजे पयलीं अशे प्रकार जाले आसतले ना, गोवा डेरीन आजून फर्स्ट टायम अशें एसीबीन ही धाड घालावी फर्स्ट टायम। हाज्यान पयलीं केन्नाच एसीबीन अशी धाड घालूंक ना। म्हाका इतलेंच तुमच्या पत्रकारांक सुद्दां आमच्या सगळ्या भावांक सांगून दिसता की अशा अधिकाऱ्यांक लागून गोवा डेरीचें नांव बदनाम जाता, गोवा डेरीचे संचालक मंडळाचें नांव बदनाम जाता, चेअरमॅन एमडीचें नांव बदनाम जाता। खरे हे चोर वेगळेच आसता अशें विनायक धारवाडकरा सारके।